नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। सरकार अस्थिर करपी विरोधी आणि अपक्ष आमदारांचो भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणीन केलो निषेध। फाटल्या सरकारांतले भ्रष्ट मंत्र्यांचेर जाय कारवाय, सरकाराक सल्लो। शिरोडा होमिओपॅथी कॉलेजी कडेन मेळिल्ल्यो कुडी जीएमसीनूच दिल्ल्यो हाची खात्री करतात पुलीस। जीएमसी आनी कॉलेजी कडच्यान मागयली माहिती ना जाल्यार परत पोस्टमॉर्टम। 48 वरां जाली तरी सरकारी वेबसायटी हॅक कोणे केल्यो हाचो सरकाराक ना पत्तो। पाकिस्तान जिंदाबादाक लागून आयबी कडेन तपास दिवपाचेर विचार, गोंय पुलिशेचे सायबर सेलच ना। कामरखाजन पेड्या हायवेचेर 2 ट्रकांची समोरासमोर टक्कर, ड्रायव्हर आगताक पिड्ड्यार, हेर दोग जखमी, कॅबिना कापून जखमी काढल्या ट्रकांतल्यान भायर। आणि खेळा मळार देशाचे वतीन खेळूंक मेळ्ळें ना म्हूण दिसलें वायट। आयओसीन भारतीय ऑलिंपिक संघटनेक केले निलंबित, बुद्धीबळ खेळगडी भक्ती कुलकर्णीन उक्तायली खंत। खबरो विस्तारान। सरकार अस्थिर करपाचे यत्न करतात म्हणून भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणीन विरोधी आणि अपक्ष आमदारांचो निषेध केलो। फाटल्या सरकारांतले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, चर्चिल आलेमा, विश्वजीत राणे, बाबू कवळेकार ह्या सारकेल्यांची सरकारान खोलायेन चौकशी करची आणि भ्रष्टाचारांचेर कारवाय करपाचे जाहीरनाम्यातले उतर पाळचे असो थाराव भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणीन घेतला। प्रदेश कार्यकारिणीचे बसकेक पक्षाची गोंय प्रभारी स्मृती इराणी आशिल्ली। गोंय प्रदेश भाजपा कार्यकारिणीची महत्वाची बसका सोमारा पणजे जाली। लोकसभा वेंचणुकाची तयारी करपा खातीर ही बसका जाली। गोंय प्रभारी स्मृती इराणी आनी केंद्रीय संघटक सचिव सतीश वेलणकर ह्या बसकेक आशिल्ले। गोंयांत काँग्रेस सरकार आसतना जाल्ल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून भ्रष्टाचारांत घुस्पल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यां आड खर कारवाय करची असो थाराव ह्या बसकेत पास केलो। ह्या भायर हेर साबार थाराव पास केले। पर्रीकार सरकार अस्थिर करपा खातीर वावुरपी काँग्रेस आनी अपक्ष आमदारांचो निषेध करपी थारावूय पास केलो। गोंयांतल्यो लोकसभेच्यो दोनूय सुवाती जिखपा खातीर भाजपाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आतां सावन कामाक लागचें असो थारावूय ह्या बसकेत पास केलो। आगामी काळान जे पक्ष म्हणून आमी 15 जुलय ते 10 ऑगस्ट पर्यंत गांव चलो अभियान करपाचे आसात आनी त्याच हितूंतल्यान एक राजकीय ठराव घेतला आनी काँग्रेसच्या जो गोंया भितर भ्रष्टाचार जाल्लो ताका लागून कार्यकर्त्यांनी मागणी केल्ली आसा की बेगिनात बेगीन आयडीसीचे पयलींचे चेअरमॅन बाबू कवळेकर आसूं, तेन्नाचे मुखेलमंत्री दिगंबर कामत आसूं किंवा त्या वेळाचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आसूं, चर्चिल PWD मिनिस्टर चर्चिल आलेमा आसूं, हेंचेर बेगिनात बेगीन कारवाय करपाची हे राजकीय ठरावान सगळ्या काना कोपऱ्याच्या गोंयच्या कार्यकर्त्यांनी मागणी केल्ली आसा आनी ताका योग्य तें उत्तर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा। हे की हे सरकार जें आसा हें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आसा। आज खंयच्याच मंत्र्याचेर आनी आमदाराचेर आरोप ना, सरकार प्रगती करता म्हणून काँग्रेस पक्षाक हे सरकार हांगसर डिस्टेबलायझेशन करपाक पळयता। 21 आमदार जे आसा हे पक्षा फाटल्यान ठाम उबे आसा। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। शिरोडेचे होमिओपॅथी कॉलेजीच्या लागसार मेळिल्ल्यो कुडी जीएमसीनूच दिल्ल्यो हाची खात्री फोंडेचे पुलीस सध्या करतात। जीएमसीन शिरोडेच्या कॉलेजीक दिल्ल्या कुडीची माहिती जीएमसी आनी कॉलेज दोगांय कडच्यान पुलिसांनी मागल्या। कुडी कॉलेजीक धाडचे पयलीं जीएमसी कुडींचो पोस्टमॉर्टम करता म्हूण सध्या तांचो पोस्टमॉर्टम करपाचो प्रस्न येना। मात त्यो कुडी जीएमसींतल्यान येवंक ना अशें म्हायतींतल्यान उक्ताडार आयल्यारूच सापळ्याचो पोस्टमॉर्टमाचो प्रस्न येतलो अशें सुत्रां उलोवन दाखयतात। शिरोडेचो आमदार म्हादेव नायक हे प्रकरणाची खोलायेन चौकशी मागता। काँग्रेस अध्यक्षाच्या कॉलेजीन स्केलेटन मेळप म्हणजे त्या काँग्रेस अध्यक्षाच्या कपाटान कितले स्केलेटन आसतले तें तुका कळटा। ते खरें स्केलेटन काय कोणाक माल लाविल्ले पळोवचें पडटलें न्ही रे, कारण काँग्रेसीचे हातून कपाटान भरपूर स्केलेटन आहा। अध्यक्षान पुरावो दिलो। शिरोड्या शेनवारा मनशाचे 9 सापळे मेळिल्ले। होमिओपॅथी कॉलेजीचे कर्मचाऱ्यांनी तांचो विलो लावपाचो सोडून ते फोंडकुलान एकठांय पुरिल्ले असो सोद पुलिशेन लायलो। पुलिसांनी हे सापळे जीएमसीन धाडले।
जीएमसी सापळ्यांचो सध्या पोस्टमॉर्टम करचे ना. ही मडी होमिओपॅथी कॉलेजीन शिकपा खातीर वापरतले. कुडींचो पोस्टमॉर्टम केले उपरांतच जीएमसी त्यो होमिओपॅथी कॉलेजीन धाडटाली. पूण तेच सापळ्यांचो परत पोस्टमॉर्टम करपाचेर अजून निर्णय जाल्लो ना. फोंडेचो पुलीस निरीक्षक CL पाटीलाक विचारल्यार तो म्हणटा ते सापळे जीएमसीन धाडिल्ले काय ना हाचो अहवाल मंगळारा मेळटलो. ताचे उपरांत सापळ्यांचो पोस्टमॉर्टम करप काय ना ताचेर निर्णय घेतले. दुसरे वटेन शिरोडेच्या होमिओपॅथी कॉलेजीक शिकपा खातीर जीएमसीन दिल्ल्या कुडींची म्हायती पुलिसांनी कॉलेजी कडच्यान मागयल्या. जीएमसी ते आम्ही तांकां बॉडी जितले दिल्या पळय ते पोस्टमॉर्टम करून दिल्ले आसता न्ही. सो हे नो सांगाडे कोणाचे ते पयलीं आमी एस्टॅब्लिश करता आनी तेच्या उपरांत तेंचे आमी रेकॉर्ड मागता. ओके. मागीर तेच्या उपरांत कळटलें आमकां हेंचे पोस्टमॉर्टम जाल्ले काय ना ते. ओके. सो ताजो परत आनी पोस्टमॉर्टम बी जावचें ना. दॅट वी वील थिंक टुमारो ते कितें दिता तेचे वयल्यान. हे प्रकरणाची फुडली चवकशी करपाक पुलिशेन होमिओपॅथी कॉलेजीचे 2 जाणांक आपोवन हाडिल्ले. चवकशी करून तांकां सोडले. शिरोडेचो आमदार आनी उद्देग मंत्री महादेव नायक हे प्रकरणाची खोलायेन चवकशी मागता. हो विशय घेवन तो मुख्यमंत्र्या कडेन वतलो. एक शिक्षण संस्था चलोवपी जे चालक आसात जे अनेक वर्सां त्या क्षेत्रान आसात, शिक्षण म्हणजे आपले कॉलेज चलयतात, बाकीचे विषय चलयतात, ते थंय नाका ते पुरपाचे अधिकार ना. त्या संदर्भान हांव माननीय मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयतलो की हे प्रकरणाची सखोल चवकशी जावची. कारण अशे प्रकारचे जी भानगड जी आसा ही पयलेच फावटी गोंयान घडल्या. होमिओपॅथीक कॉलेजीन ते स्केलेटन थंय पुरले आनी गांवान एक वातावरण थंय गडूळ करून उडयलें, खराब करून उडयलें. काय आनी कोणाचें कितें भानगड बी आसा काय म्हणून हेजी सखोल चवकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार, रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. सरकाराच्यो 11 वेबसायटी हॅक जावन 48 वरां जाली तरी हॅकर कोण हाचो कोणाक पत्तो ना. ताचेर पाकिस्तान जिंदाबाद असो मजकूर घाल्ल्यान त्या प्रकरणाचो तपास गुप्तहेर यंत्रणे वरवीं करपाचो सरकाराचो विचार आसा. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार अशा गुन्यांवाचो तपास करपा खातीर लागता तो सायबर क्रायम विभागच गोंय पुलिशे कडेन ना. प्रस्ताव सरकारा म्हऱ्यांत धूळ खायत पडला. सरकाराच्यो 11 वेबसायटी सध्या बंद पडल्यात. खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट जाय न्ही, होम डिपार्टमेंट हांकां आमी इन्फॉर्मेशन धाडून अलर्ट करतले की सच अ कायंड ऑफ इन्सिडंट्स हॅज हॅपन्ड अँड वी शूड नॉट निग्लेक्ट इट ऑल्सो अँड वी नीड टू फायंड आउट द कॉज ऑफ इट अँड फ्रॉम वेर इट हॅज जनरेटेड अँड ओरिजिनेटेड इट, वेदर इट इज अ टेररिझम इंटेंशन, वेदर इट इज अ जस्ट हें तुगेलें फन, अशें कितें मिसचिफ कितें जालें जर जाय आमी सिरियसनेस त्या खातीर घेवपाक जाय. सरकारी वेबसायट हॅक जावन 48 वरां जावन लेगीत गोंय सरकाराच्या म्हायती तंत्रज्ञान खात्याक वेबसायट परत आसा तशी करप जमूंक ना. ताका लागून 11 सरकारी खात्यांच्यो वेबसायटी बंद आसात. वेबसायट कोणे हॅक केली ते सोदून काडपाचें काम सध्या चालू आसा. पूण अजून मेरेन येस मेळूंक ना अशें IT खात्याचो संचालक निखिल फळदेसायान सांगलें. We are in the process of identifying and restoring the same. The main portal of the government, nothing has happened. Those are the departmental websites. It is very difficult to tell at this point of time because our investigation is in process. गोय पुलिसांकडे सुसज्ज असो सायबर क्रायम सेल ना. सायबर सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव सरकारा कडेन अडकून पडला अशें DIG OP मिश्रान सांगलें. सरकार ई-गव्हर्नन्स पद्दत आपणावंक सोदता, पूण सरकार हॅकिंगा सारखे गंभीर गजाली कडेन आडनदर करता अशें सायबर तज्ञ संगीता नायकान म्हणला. कांय वर्सां पयलीं तुर्कीच्या हॅकरांनी गोंयच्या म्हायती खात्याची वेबसायट हॅक केल्ली, पूण तातूंतल्यान सरकार कांयच शिकूंक ना. Since Goa is a brand name, so that's why it has always been on the radar. E-governance is being discussed, is being talked about, is being implemented in Goa. We are among the top 10 states where e-governance is being rigorously implemented. Goa is a brand in itself, and anything done with reference to Goa will command international attention. So that's why Goa is on the radar. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक